आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती स्पश्टपणान जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो वयर बुधवाराक प्रेस कॅबिनेटा उपरांत जी पळय प्रेस स्टेटमेंट दिला प्रेसा कडेन उलयतना जी टिका केल्या ताका कावंटर करपाक आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या तेचेर स्पश्टीकरण दिवपाक प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या आनी तितून उलयतना स्पश्टपणान सांगपाक सोदता की प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन सीएमाक आमी मेवळेले तेचेर उलयतना मोविन गुदिनोन स्टेटमेंट केला की आमी लोकांक मिसगायड करता आनी एप टॅक्सीक सद्या सपोर्ट आहा म्हणून सांगता। सगळ्यान पयलीं हांव मोविन गुदिनोक क्लियर करूंक सोदता की तो गोंयान आसता काय ना हो प्रश्न पडटा हांगाचेर सगळ्यान पयलीं काय तो स्वप्नां पळयता रातची तो एक प्रश्न आहा। आतां तो जर जागो आसा जाल्यार ह्या आयच्या प्रेसाच्या आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 10-15 प्रेस कॉन्फरन्सी जाल्यो क्लियर करपाक हायकोर्टान पावले क्लियर जाले सगळे तरी आसतना तो सांगता की आमी एप टॅक्सीक सपोर्ट करता। हांव आयजूय परत क्लियर सांगता की आमी क्लियर सांगता की फिजिकल टॅक्सी डिजिटल मिटर फेअर मिटर जे पळय आसा त्या फेअर मिटरांक आमी विरोध करता। हेका लागून काही वेगवेगळी कारणां त्या फुडें स्पश्ट करता आनी आमी ऑप्शन मागता सरकारा कडेन की मोबायल एप्लिकेशन जे आहा जेचेर मिटर फंक्शनींग करपाक मेळटा फक्त मिटर आनी किंवा एप डेवलप करपाक मेळटा फक्त मिटर फंक्शनींग करपाक जे महाराष्ट्रान कर्नाटकान मागीर दिल्लीक जे चलता सद्या ट्युरिस्ट व्हेकलाक जो एप डेवलप केल्ले आसा आनी तेचेर फक्त मिटर फंक्शनींग जाता इतलीच आमी हांगासर मागणी करता। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमी गोवा मायल्स नाका म्हणटा आनी एप टॅक्सीक सपोर्ट करता असो जो आरोप करता तेचेरूय स्पश्ट उलयतना सांगपाक सोदता की गोवा मायल्साच्या विरोधात आमी लोक आयुक्ता कडेन कंप्लेंट घातल्या लोक आयुक्तान ऑलरेडी ऑर्डर पास केल्या स्टेट गव्हर्मेंटाक नोटीस इश्यू केल्या आनी लोक आयुक्तान ऑलरेडी ऑर्डरीन सेकंड पार्ट म्हटलेलो आपल्या की एक रिटायर्ड जज हायकोर्ट किंवा डिस्ट्रिक्ट जज अपॉयंट करचो गोंय सरकारान आनी 2 म्हयन्या भितर इन्क्वायरी कंडक्ट करून जे कितें दूध का दूध पानी का पानी कितें पळय आहा तें क्लियर करचें आनी आमकां न्याय दिवचो अशी क्लियर थंयसर ऑर्डर दिल्लेली आहा आनी त्या प्रमाणे आमचो गोवा मायल्साक विरोध आहा एप टॅक्सीक विरोध आहा आनी तो आसा आयज हेच्या फुडें आमचो आसतलो हें हांव ताका स्पश्टपणान थंयसर सांगपाक सोदतां। आतां एप टॅक्सीचेर किंवा गोवा मायल्साचेर उलयतना मोविन गुदिनो खंयच सांगिना की आपूण तें बंद करतलो हे धडधडीत खंयच सांगिना पूण हितूनच्यान दिसून येता की हो स्वता ताका स्वताचेर विश्वास ना पुणून गोवा मायल्साचेर उलयतना हो कावंटराचेर पावता कावंटर म्हणटा घेतलो तो म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक दितलो म्हाका कळना एग्जॅक्ट तेजें कितें चल्लां पळय तें हो कावंटर खंयच्यान घेतलो कावंटराचेर टुरिजम डिपार्टमेंट जे RTI दिता तितून टुरिजम डिपार्टमेंट सांगता की कावंटराचेर गोवा मायल्सान स्टे हाडल्या म्हणून आनी वचून स्टे हाडपा वाटलें कारण कितें वचून आनी की 21,93,463 रुपया 21,93,463 रुपया गोवा मायल्स सरकाराक देणे आहा टुरिजम डिपार्टमेंटाक देणे आसा प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जीसाचे कितलेच पयशे जाता वॉटर चार्जीसाचे कितलेच पयशे जाता हे देणे आसतना ताका स्टे खंयच्यान दिवली हो मोविन फितुरा गोवा मायल्साक म्हणून स्टे दिली सरकारान ते वकिलूच धाडूंक ना आसतलो म्हणून ताका स्टे दिल्या हांव स्पश्टपणान आरोप करता आनी हो सगळी भितरसून कारस्थाना करून क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी करून हो गोवा मायल्साकूय सांबाळूंक सोदता आनी ते मिटरूय आमच्या तकलेर मारून कमिशन गावपाक सोदता आनी वयरसून कितें आहा कांयच समजिलो ना कहो काडटा आनी आरोप आमचेर करता हांगासर तेचेर फुडें उलयतना परत सांगपाक सोदता की फ्री मिटर दिता म्हणून हांव ताका अजुनूय करेक्ट करता मोविनाक की फ्री मिटर हांगा कोण दिना टॅक्सीवाल्याक सद्या 11,500 भरून मिटर घालपाक लायता आनी मागीर पार्ट पेमेंट म्हणटा ते मागीर दिता म्हणटा। आतां मोविन सांगता 5 दिसांनी जर क्लियर करता पयशे म्हणून सांगता तर जाल्यार आतां मिटर 0 आनी 1 पळय सिरीज आहा म्हाज्या मते जवळ जवळ 500 लोकांनी मिटर बसयल्या गाडयो ज्यो गव्हर्मेंटाक 500 गाडयो जवळ जवळ 400-500 गाडयो चलता हेंच्यांनी मिटर बसयल्या ते बसोवन जवळ जवळ 3 म्हयने जाले कितल्या जाणांक अर्दे पयशे मोविनान दिल्या हेचें उत्तर दिवचें तो जर सांगता टॅक्सीवाला 5 दिसान पयलो हाफ पेमेंट दिता
जाल्यार कितल्या जाणांक पयशे दिल्या हेचें स्पश्टीकरण स्टॅटिस्टीक तेणी मांडची सगळ्या फुडार ताका चॅलेंज दिता की आजून पर्यंत तेणी एकट्याकूय पयशे दिना. बस एसोसिएशनाचे सो कॉल्ड लिडर टॅक्सी इशुवाचेर पडले मोदी पडले जाल्यार कितें जातलें हो तेणी भंय हांगासर व्यक्त केला पयरच्या हितून. ताका उत्तर दितना सांगपाक सोदता मोविनाक की बस एसोसिएशन जे पळय ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन आहा ह्या एसोसिएशना कडेन जवळ जवळ 150 बस ऑपरेटर जे आहा जे टॅक्सी बिजनेसान आहा तेंच्यो टॅक्सी आसा आनी प्रत्येक वेळार तेंचे जी आंदोलनां जाता ह्या आझाद मैदानाचेर आंदोलनां सरकार दरबारी तेंचे खूब प्रयत्न तेंच्यांनी केले की हो गोवा मायल्स आनी मिटर विशय सोडोवपाक पूण तांकां खंयच कोणी मदत केली ना आनी सरकार तेंचे कांयच आयकना जालें. तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली की बाबा हितून मातशें लक्ष घाल आनी ताका लागून आमचे जे बस ऑपरेटर आहा आनी खुबशे टॅक्सी भाव जे आमकां येवन पळय म्हाका सांगता की बाबा आमचे मुद्दो हातीन घे ताका लागून फुडें सरोन आयज आमी हितून कायदेशीर मार्गान आमी भाग घेतलेलो. कायदेशीर मार्गान आयज ह्या मुद्द्याचेर आमी मिटराच्या हायकोर्टान पेटिशन घातलें. हायकोर्टान लोकल स्टँडी लागता ही मोविनांक खबर आसपाक जाय. राज्याचो जबाबदार मंत्री लोकल स्टँडीच्या टायमार सुद्दां आमकां हो प्रश्न केलो तेन्ना आमी हो मुद्दो मांडलो की आमचे बस ऑपरेटर जे आहा ते टॅक्सी वेवसायान आहा आनी बिहाफ ऑफ देम वी आर फायलींग दीस पेटिशन. सो हायकोर्ट हॅज कन्सिडर दॅट पेटिशन एंड हायकोर्ट हॅज पास ऑर्डर इन आवर फेवर इन दॅट पेटिशन. हे मोविनान सारकें समजून घेवचें. मागीर हे टॅक्सी हाडटा आमी मागता म्हणटाले. हांव परत एकदां स्पश्ट करता गोंयच्या जनतेक आमच्या टॅक्सीवाल्यांक किंवा सगळे जे स्टेक होल्डर आहा तांकां परत एकदां स्पश्ट करता की एप टॅक्सीक आमी केन्नाच सपोर्ट करूंक ना आनी एप टॅक्सी हो विशय गोंयांत आमी येवंक दिवचे ना. हेच्या फुडें आमचो फक्त मुद्दो कितें आहा की डिजिटल मिटराक पर्याय म्हणून एप मिटर चलोवपाक एप डेवलप करचो इतलोच. आतां ते बी आमी कित्याक मागता की जी पळय बाकीची हे पळय आसा बाकीचे सायड इफेक्ट जे आसा म्हणजे जेन्ना फिजिकल मिटर डॅशबोर्डाक बसयल्या उपरांत एअरबॅग डॅमेज जाता इन्शुरन्स मेळना वायरींग जी गाडयेची पळय आसता ओरिजिनल वायरींग ती मॅनिप्युलेट करची पडटा तेन्ना इन्शुरन्स मेळना म्हणून ह्या गोश्टीक आमचो विरोध. आनी बॅटरी बी सगळी डिस्चार्ज जाता गाडयेची. सो ते बटन बसयले बी म्हणून पळय सांगता टोटल मिसगायड करता सगळ्यांक. हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता की तो असली बंडलां बी मारता पळय तेन्ना तुमी ताका मातशें सारकें स्पश्ट विचारचें. मागीर ऑल हे पळय जें आसा आनी एक एलिगेशन केलें की एअरपोर्टार हांवें कॉन्टेक्ट केलो म्हणून कोणाक तरी. हांव मोविनाक सांगता प्रूव करचें की कोणाक हांवें कॉन्टेक्ट केलो एअरपोर्टाचेर येता म्हणून पळय सांगपाक पळय ते तेणी क्लियर करचें थंयसर. आनी बसवाल्यांनी भायर उडयले म्हणून म्हणटालो थंयसर सो कॉल्ड लिडर आहा तांकां सांगपाक सोदता की हे एसोसिएशन ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशन 2007 फॉर्म जाला आनी ह्या एसोसिएशनाचेर म्हाका अभिमान आहा. आयज पर्यंत जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवड म्हाजी जाता. वर्सान वर्स आमी कमिटी काडटा आनी प्रत्येक 13 तारखेक आमचो एनिवर्सरी स्थापन जाता मारुतीच्या देवळान आनी ही कमिटी वर्सान वर्स काडटना म्हाका जनरल सेक्रेटरी म्हणून अपॉयंट केलो वयता. परत मोविनाक एक सांगपाक सोदता की सबसिडीचेर उलयलो बसकारांचेर. म्हाका दिसता ताका बरोबर खबर ना ही सबसिडी पळय केल्या बसकारांक पळय आपणीन दिली आनी हेच्या टेन्युअरान फक्त 7-8 म्हयन्याची कितें सबसिडी रिलीज जाली. म्हणून हो जो एपिसोड सबसिडीचो आहा तुमकां सगळ्या पत्रकारांक खबर आहा गोंयच्या जनतेक खबर आहा. जेन्ना कदंबान पास लागू केले तेन्ना आमी कोर्टाक वचून सरकारा विरोधान कोर्टाची ऑर्डर हाडून ही सबसिडी लागू करून घेतली. कॉम्पेन्सेशन म्हणून फ्युअल सबसिडी आनी इन्शुरन्स सबसिडी हितून मोवीन आमचेर कसलेच उपकार करिना किंवा सरकारूय कसले उपकार करिना. पूण आतां दुर्दैवान जी स्कीम मनोहर पर्रीकर मेल्या उपरांत मार्च 19 पर्यंत स्थगीत आसा ती फुडें रिन्युवल करपाक जाय मार्च 20 पर्यंत. ती सुद्दां ह्या मोविना कडेन करपाक जावना. आनी हो फटिंगपणाचे थंयसर डोस म्हाका दिसता कितें जाला कोविडाची ती दोनूय वॅक्सिनां हिणें मिक्स घेतल्या आसतली. कोविडाक लागून पळय वॅक्सिनां मारल्या कोवॅक्सिन आनी दुसरे कडले रे कोविशिल्ड पळय दोनूय वॅक्सिनां हेका मिक्स मारल्या आसतली आनी हेका खंय तरी ती बरी पचोंक ना म्हणून हो कितेंच्या कितें उलोवपाक लागला. तेन्ना हांव ताका सजेस्ट करता मातशें तेणी जाता तितले बेगीन ते स्वताची टेस्ट करून घेवची मोविना. आतां लास्टाक हांव सांगपाक सोदता की मोविनाक पळय इतले त्रास जाल्या ह्या मिटराचे हांव समजोवंक शकता
कित्याक हितून आर्थीक वेव्हार पर्सनल ग्रेटिफिकेशन म्हणटा तें खूब आहा, कोट्यांनी आसा. म्हणटकूच आतां फाल्यां जर आमकां जर एप डेव्हलप करून दिलो मुख्यमंत्र्यान, कितें आमकां आश्वासन दिलां त्या प्रमाणे आनी कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे, जाल्यार मोविनांक खूब बावड्याक लुकसाणान वयचो पडटलो. तेचेर आमी कांय करपाक शकना. म्हूण ताका लागून मानसीक परिस्थिती पळय जी आहा मोविनाची, ती खंय तरी मातशी हाल्लेली आसा. ती तेणी सुदारची जाता इतले बेगीन. आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात ती पळय तेणी घेतल्या, तेच्या पयलीं तुमचे कडेन तो उलयल्लो. हांवें तुमकां आतां स्पश्ट केले आमचे मुद्दे. त्याच्या पयलीं विशयाचेर उलयल्लो चिदंबरमाच्या. तो तुमकां याद आसतली, काँग्रेसीचेर उलयतना पयलीं सांगलेलें चिदंबरम की ताका समन्स येयलो जाल्यार तो पळचो पडटलो दिल्लीक. हांव सांगता मोविनाक, चिदंबरमाचेर टिका करूं नाका. तूं जुळो भाव तेचो. चिदंबरम आनी हो मोविन गुदीन दोगूय जुळ्ळे. कित्याक एका समन्स येयलो न्हू पावर स्कॅमान, काय एका डेली ट्रायलीक ते उपस्थितीत रावचो पडटलो. होय सेम हितून आहा. दोगूय एकाच हितून बोटीन प्रवास करता. तेन्ना हेणी कांयच चिंता करपाची ना. दुसरी गोश्ट म्हणजे हेणी कितें सांगलां की मिटिंगेक खंय बीजेपीच्या गर्दी जाता, तेचेर स्पश्ट करतना ताका सांगपाक सोदता की मोदीची घोशणा सबका साथ सबका विकास म्हणून खंय मिटिंगेक गर्दी जाता बीजेपीचेर. मोविनांक खबर ना जे सबका साथ सबका विकास पळय आहा ते मोविन ज्या दिसा बीजेपीन पळय गेलो त्याच दिसा चेंज जाले. मोविन का साथ बीजेपी खलास म्हणून चेंज जाले ते हाका खबर ना अजून पर्यंत. तेन्ना मोविन का साथ बीजेपी खलास हेचेर मातसो विचार करचो. आनी फुडें तेणी सांगलें सबका विश्वास सबका प्रयास म्हणून सांगलें. फुडें तो राजन सातार्डेकर आहा पळय, राजन का विश्वास आनी तो शशी म्हणून आहा हेजे पयशे कलेक्शन करता पळय, तो शशी का प्रयास. कित्याक मोविनाचे बॉल्स भरपाक. म्हणटकूच हे सगळे मोविनान कितें आहा गोश्टी पळय आहा ह्यो सगळ्यो मातश्यो तकलेन धरच्यो. आनी दुसऱ्यांचेर आरोप करच्या आदी आपली गद्दारी पयलीं लक्षांत दवरची. एक नंबर गद्दार जर राजकारणी तर गोंयांत तर लिस्ट काडचें जाल्यार सगळ्यान पयलीं मोविनाचो नंबर लागतलो. कित्याक 12 जेन्ना काँग्रेसीन आसतना आमदार म्हणून रेमंड तुमी जाणा माथानी साल्ढाणा एक्सपायर जालो आनी त्या वेळाचेर रेमंड दिसाक काँग्रेसीन उमेदवारी दिली आनी तेचे फॉर्म भरपाची जबाबदारी मोविनाचेर दिली. मोविन लिपोवन रावलो, रेमंड दिसा वांगडा आनीक खंय भोंवलो आनी मागीर एलिना साल्ढाणा बिनविरोध निवडून येयलो. गद्दाराचो जर नंबर जर लागता गोंयांत कितें जाल्यार मोविन पयलो. आनी पांयगूण पळय मोविनाचो. काँग्रेसीन हो 2012 पळयल्लो तेन्ना काँग्रेसीचे आमदार 9 जाले आनी हो बीजेपीन गेलो 17 बीजेपीचे आमदार 13 येयले 21 वर्सून. आतां म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक माथांनी हाका सोडचो ना. हो तेजे बायलेक बी पळय त्रास करता, माथांनी पळयता वचून. तेन्ना मोविनान बऱ्यापणान सारकीच विचार करचो तेजे बायलेक बी त्रास करतना. माथांनी हाका उखलपाक टायम लागचो ना. आनी शेवटी हांव एकूच सांगता की मोविनान आतां खंय तरी पिक्चरां काडपाक स्टार्ट करपाक. पिक्चराचें ताका नांव सजेस्ट करता की चोरी चोरी राजन आनी चुपके चुपके शशी बर्दे मोविन की जोली. हे पिक्चराचें ताका नांव आवडटा. मोविनान जाता इतले बेगीन पिक्चरां बी काडची आनी रिलीज करून पिक्चरानूय रोल करचो. कित्याक तो दिसताय तो पिक्चराचो सारको एक्टर को, चलता बी पळय सारको शिखंडी को कळ्ळें न्हू पळयत जाल्यार. आनी ताका हांव सांगता मोविनाक आयच्या निमाणी प्रेस सोंपयतना की जर तर आनीक चड तर आमच्या वाटेक बी जर येवपाचो प्रयत्न जर मोविनान केलो जाल्यार ते म्हयन्याचें पळय कितें कलेक्शन पळय ITOचें पळय गावता तें सोमतें बंद करपाक टायम लागचो ना. आतां हितून कितें जाता तुमी म्हणटले ओगी कित्याक रावता ते बाबडे इन्स्पेक्टरांक पळय भोंवडयता दारां पयशे कलेक्ट करपाक, तेंचो बळी वयतलो म्हणून ओगी रावचो पडटा. तरी आसतना हो जर चडूच करता जाल्यार मागीर मोविनाक बूत शिकोवपाक ते कलेक्शनूय म्हयन्याचें बंद करचें पडटलें. हो इशारो दिता. तुमकां कितें विचारूंक जाय तर धमकी न्हू ताका इशारो म्हणजे पळय हांव कितें म्हणटा प्रेस कोणीय घेवची लोकशायेन कोणाकूय अधिकार आहा. पूण हांव म्हणटा कितें रितीचें उलय, सारकें उलय. कितें तें आमी कितें मागता अरे आमी कोर्टाची ऑर्डर हाडली, आमकां पर्याय दी म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिली. मागीर लोक आयुक्त पळय आहा, लोक आयुक्तान गोवा मायल्स विरोधान ऑर्डर दिली आनी हो म्हणटा आमी टॅक्सी मागता, मिसगायड करता टॅक्सीवाल्याक. आमचो म्हाजेर सगळ्यांचो विश्वास आहा. आयज सगळ्या भागांतल्यान टॅक्सीवाले प्रेस घेवन सरळ सांगता की तामणकर आमच्या काम करपाक फुडें सरला तेन्ना आमी तेच्या फाटल्यान फूल आमचो सपोर्ट आहा आनी तेणी आमचे हे प्रश्न आहा ते मार्गाक लावचे म्हणून. मिसगायड करूं नाका म्हणटा.
मागीर तूं कितें आहा तूं पळय कितें आसा प्रत्येक मनशाक जर त्रास करपाचो प्रयत्न केलो आमकांय तुका त्रास करपाक कळटा. फॉल्टी मिटराचो इश्यू कितें तो कित्याक थोड्या जाणांनी खूब जाणांनी इश्यूय काडला की मिटर घालता आसतना प्रॉब्लम जाता आनी गाडयांक ना ती खरी गजाल. 3 जाणांचे अंजुना 3 टॅक्सीचे एअरबॅग फुटल्या, डॅमेज केल्या ड्रील मारतना. तांकां आतां इन्शुरन्स दिना आनी समजा वायरींग आजून तो जावंक ना अशें म्हणून वायरिंगेक जर नवी गाडी घेता ताका जर कितें ऑल्ट्रेशन करीत जाल्यार कंपनी वॉरंटी दिना, इन्शुरन्सूय वॉरंटी दिना. ताका लागून हांव कितें म्हणटा ज्यो टॅक्निकल गोश्टी पळया आतां तुमकां कोर्टान येदी व्हडली ऑर्डर दिल्या ह्या खबर सुद्दां ना, कितेंय उलयता सपनांतलो जागो जावन येयल्ल्या भशेन. म्हणटकूच हांव म्हणटा कितें पयलीं अभ्यास कर. तो डायरेक्टर तर हेजो पळोवन भोंवता आनी हो डायरेक्टराच्यो गजाली सांगता म्हणटा कितें. म्हणटकूच हांव म्हणटा कितें पयलीं अभ्यास कर. राज्याचो मंत्री तूं आयज जबाबदार मंत्री, इतल्या लोकांचें भवितव्य तुज्या हातीना आनी वरसून आपूण आतां तो पळय कितें स्वप्नां सांगता पळय तुमकां हांव विचारलो सांगपाक की तो म्हणटा जो फिजिकल मिटर पळय बसयता तेचे म्हणटा NIC सांगून कॉलिंग एप डेव्हलप करता म्हणटा. सांगला काय ना कॉलिंग फ्युचर म्हणटा कॉलिंग एप म्हणजे हो कितें हो एप टॅक्सी धाडटा फाल्यां परत हांगासर काबार करपाक हो उठला आनी तांकां लागून हांव झगडटा आनी हो म्हाका कितें कितें म्हणटा. म्हाका कांयच पडलेलें ना. हांव चोर न्हू हेच्या भाशेन. हो चोर हो तुमकां सांगलें न्हू चिदंबरमाचो हो जुळो बाब. फक्त कितें चिदंबरम लुंगी न्हेसोन भोंवता हो पॅन्ट घालून भोंवता. कळ्ळें न्हू. इतलोच फरक आहा ना दोगूय जुळ्ळे. ताका संबंद आसा हेकाय संबंद आसा.